चड करून गोंयांत कोंकणी नॉन स्टॉप तियात्रीस आनी तियात्रिस्तांची संस्था ताचेर सगळ्याचे देवाचो आशिर्वाद मागताना हांगा हाजीर आसलेल्या सगळ्या तियात्रिस्तांची आनी संगीतकारांची मागणी स्विकार करून बापा लागीं मागुया. तुका आपयता सर्वीच्या राज्याचे दूत दुसऱ्या लोकांक आधुनीक काळाचे उक्ते करून जेजू तुझे हो जेजू तुजी कितें आसा हे जेजू केला त्या दिसांनी अंत्योक राजा वेल्यान प्रांतांतल्यान वेतालो. प्रेसील इलिमियास नांवाचे एक शार आसा म्हूण ताणें आयकलें. गिरेस्तायेन रुपयाक आनी भांगराक लागून तें नामस्तें जालें. तो एक मोठी रेस देव मंदीर आसलें. तातूंत भांगराचे दोस्ते दाळ आनी हातयारां दवरलेलीं. दोन-तीन पावटी रिजेक्ट जाले आनी हे कोर्ट आदार दिवपी फावंडेशन जो आसा फावंडेशन भाशेन हितू आसता. आपल्या मरणाचो वेळ लागीं पावला म्हूण ताका कळ्ळें. तेन्ना ताणें सगळ्या आपल्या इश्टांक आपयलें आनी तांकां म्हणलें, म्हज्या दोळ्यांक न्हीद लागना आनी म्हजें काळीज हुस्क्यार मेकळें जालां. हॅपी फेस्ट आमचे सेंट सिसिलियाचे एकदम खुशालकाय भोगता. आमी सगळीं जायते फावटी तियात्रांनी आमी एकामेकांक मेळ्ळे. सो आमी डिफरंट ग्रुपान आसता. सो आयज एक खुशालकाय हांगासर सगळीं आमची भाव भयणां तियात्रीस आजीस आनी आमकां एक फॅमिली कशी आमकां मेळोंक मेळ्ळें म्हणून सगळ्यांक बरें येसाव येता आनी हॅपी फेस्ट. तुमकां उन्नतीक येवकार दिता आनी सगळ्यांक तुमकां हांगासर हाजीर आसलेल्यांक आनी हांगासर नाय तांकांय बी सांता सिसिलियाची परब हांव घेता. वन्स अगेन हॅपी फीस्ट टू एवरी वन. आमची सांता सिसिलियाची परब आनी मीस फेस्ताचें आतांच जालां आनी कुशलकाय भोगता इतले तियात्रीस हांगासर पळोवन आनी हांव मागतलो आसलो म्हणजे आनीकूय तियात्रीस येवचे आनी की फेस्ताची परब आमची वर्सा वर्स जाता की बरे भाशेन वाडोवची सांता सिसिलियान आमचे साबार मेसाव घालची. सर तूं कितें मेल्ल्या तियात्रिसांचो पयलो हांव उगडास करता आनी तांकां संतीचें सूख फाव जावं करता. तशेंच आमचे जायते तियात्रीस दुयेंत आसात तांकांय हेकोळी मेळची आनी परत ते माचयेर येवचे. आयज
सांता सिसिलियाच्या परबीच्या दिसा जावन आसा त्याच दिसाची आस्कारीन फादर गॅब्रियलान आनी फादर कॉस्तासिने दिसाचे भोजनान भेटयलां तांकां काळजाचे फादर देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी तियात्रीस आख्खो संवसार भोंवतात वेद आसा जाल्यार बसून मातशें सोडचें पडटा आनी तियात्र करचें पडटा आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन हांव मागता सांता सिसिलियान सगल्या तियात्रिस्तांक राखून दवर तुगे आस्तेकाल आनी तांकां बरी भलायकी सगल्या तियात्रिस्तांक सगल्या भाव भयणांक आयच्या दिसाची सांता सिसिलियाची फेस्ताची परबी हांव दिता। आज व्हडली खुशालकाय भोगली म्हाका हांव एडमिंट वचता आयज हे सांत सिसिलियाची परबेक येवंक कित्याक म्हाका केन्ना संदी मेळोंक ना कित्याक हांव 30 वर्सां हांव दुबय आसता सो एकदम खुशाल हांव सगल्यांक पळोवंक आनी सगल्या हांगासून एकठांय जाल्यार सगल्यांक परबी दिता आनी हॅपी फीस्ट म्हणटा। आयज सगल्यांक म्हजी परबी खेरीत भाशेन आमचे तियात्रीस भाव भयणांक बुजकांक आनी सगळ्यांक कोण स्टेजीचेर वावुरतात तांची आयज फेस्त सेंट सिसिलिया फेस्त ताचो दीस व्हडलो दीस ह्या दिसाक सगळे आमी एकठांय जाल्यार काय बरी खुशालकाय आनी सगळ्यांचेर सांत सिसिलियाचो आशिर्वाद हांव मागता आनी सदांच आमी हे भाशेन एकवटान रावन हे आमचो कोंकणी पावल वयर काडूं आनी आमची मायभास कोंकणी सदांच उक्ते पावड्यार दवरूं देव बरें करूं। हांव अर्नाल्ड कोस्ता प्रेसिडेंट ऑफ कोंकणी नॉन स्टॉप तियात्रिस्ट आनी तियात्रिस्तांची संस्था आयज आमची सेंट सिसिलियाची परब आमी हांगासर नावेली इगोर्जेंत मनयल्या आनी सगळे तियात्रिस्ट जावं म्युजिशियन हेर आर्टिस्ट स्टेज मॅनेजर सगळे जावं आमचे लायटमॅन सगळे येवन आमकां हे परब करून आदार दिला आनी येयले म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। सेंट सिसिलिया जेजू आनी सायबीन थंय मागून आमचेर सगळ्या तियात्रिस्टांचेर म्युजिशनांचेर जे तियात्र करूंक वावुरतात सगळ्यांचेर बेसांव घालूंक म्हणून मागता। आमी रोजरी चर्ची नावेली आसात आनी आमी वर्साच्या वर्साक नोव्हेंबरा 22 तारखेर सेंट सिसिलियाचे जी जावन आसा आस्कारी म्युजिशियन आनी सगळे आर्टिस्ट मेळचे आनी हेजी आमी आयज हें फेस्त समारोपला आनी आमचे फादर गॅब्रियलान ताजे बरोबर ताका सांगात दिवपाक फादर कॉस्तासीन आशिल्लो आनी फादरान आमकां बरें मार्गदर्शन दिलां तियात्रिस्तांक आनी सगल्यांक आनी हांव जे आमचे तियात्र भाव सोंपोन गेल्यात आनी भयणी आमचे सोंपोन गेल्यात तांकां स्वर्गीचें सूख फावो जावं म्हणून मागता आनी जे दुयेंत आसात पिडेंत आसात तांकां देवान बेगीनूच बरें करून परते ह्या कोंकणीच्या पालकार तियात्र पालकार हाडूंक